पुत्राची इच्छा नाही करून तो व्यक्ती केला जातो तो पुत्रकामेशी येतो ते भुरग्यांनी आत्मसात करपाक जाय त्यांचे जे विचार आसा त्यांचे गुण आसा खंय तरी तेंचे सारखे जावचे ना पूण एक दोन जे विचार आसा त्यांचे जे वागणूक आसा ती आत्मसात करपाचो ह्या पिढीक गरज आसा आणि आमच्या पेरेंट्सांनी आमच्या टिचर्सांनी असले प्रोग्राम घडोवन हाडून आमच्या भुरग्यांक आमची जी पिढी आसा तांकां खरेंच बरे विचार तेंच्या मनान समज भुरग्यांचे ओवरऑल डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार शिक्षणा बरोबर तेंच्यांनी स्टुडंट्साचे कलागुण सुद्दां पळोवपाचे पडटा. आयज आमी पळयलें की बरे बरे स्टुडंट्सांक जे स्कूल जे स्कॉलर्स आहात तांकां फॅसिलिट केले अशेंच फॅसिलिट करूंक जाय की तांकां वाव मेळटा की फुडें बरें करचें म्हणून. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की पेरंट्सांनी भुरग्यांक
हेल्प करपाक जाय स्टडीजान. फक्त टिचरीचेर घालून उपकारना, सगळे टिचरीचेर घालून उपकारचें ना की बाबा स्कुलान सोडला आपूण भुरग्यांक आपलें काम मोकळें. टिचरी जाता तितके प्रयत्न करता की ते भुरग्याक शिकोवपाचें. तशेंच पेरंट्साचें जॉब आहा, ते पेरंट्साची ड्युटी आहा की बाबा आयज स्कुलान कितें शिकयलें तें. थोडी टिचरी सारके मना पासून शिकयतात भुरग्यांक. सगळे भुरगे सारके नासतात, ती पांचू बोटां आहा ती सारकी नासतात. थोडी हुशार आसता, थोडी कमी हुशार आसता. टिचरी खूब प्रयत्न करता भुरग्यांक शिकोवपाक. सगळीं शिकता अशी ना, थोडी कमी शिकपाची आसता. तेच्या खातीर पेरंट्साचो जॉब आहा की भुरग्यांक सारकें पळोवपाचें घरा कडेन.